म्हजें नांव सुभाष गांवकर आनी हांव सुबदळे केपें हांगा साकून उलयतां. ह्या वायरसाक लागून आमच्या गांवांत खुबशे प्रॉब्लेम आमकां फेस करचे पडले. उलट आमचो जो काजूचो धंदो आशिल्लो, भाजयेचो धंदो, मिरसांगेचो धंदो आशिल्लो, खुबसो आमकां लॉस जालें. म्हणजे हेवी लॉस जालें म्हणपाचें म्हटल्यार. काजूचो धंदो म्हळ्यार आमी काजूचो रोस काडून तेजो हुर्राक किंवा फेणी करताले, तें आतां आमकां करपाक मेळना ह्या वायरसाक लागून. दुसरें म्हटल्यार आमच्यो काजूच्यो बियो ज्यो आशिल्ल्यो पळय त्यो आमकां सेल करपाक मेळना. आतां ऑलमोस्ट घरांत पडून कुसपाचो टायम आयिल्लो आसा. गव्हर्मेंटूय त्यो घेतना ना, गव्हर्मेंटान आजून तेजेर इनिशिएटीव घेवना ना, गव्हर्मेंट तेज्या फुडें कितें करतलो तेंवूय आमकां तेणी कांय सांगलें ना. दुसरें म्हटल्यार आमी ज्यो भाजी ज्यो करून किंवा मिरसांगेच्यो पोरसां जीं करून आमी ते विकताले पळय, थंयूय आमकां खूब लॉस जालो. कसो जाल्यार सांगता जे आमचे आमी ताका पंप लावन तें शिंपताले, तें पेट्रोलाचे पंप आशिल्ले. आतां पेट्रोल सुद्दां हाडपाक गव्हर्मेंटान बंदी हाडला, म्हणजे पेट्रोल दिनात ते. आतां त्यो मिरसांगो कश्यो भरप किंवा तेंची वाड कशी करप तेंवूय एक प्रॉब्लेम जाला. दुसरो प्रॉब्लेम म्हणजे आमच्या गांवांत उदकाचो एक मेजर प्रॉब्लेम आसा. आतां गोंयांत आनी भारताक इतलें स्वातंत्र्य मेळून इतलीं वर्सां जालीं, पूण आजून सुद्दां ह्या ट्रायबल बेल्टांचो एक केपेंचो एक सामको एक बरो असो भाग आसा, पूण थंय आजून उदकाच्यो सुद्दां फॅसिलिटी आमकां मेळूना. हे राजकारणी येता, आयज दिता, फाल्यां दिता, परवां दिता म्हूण लोकांक फक्त काणयो सांगून लोकांक फटोवपाचीं कामां करतात. तुम्ही आता सगळे प्रॉब्लेम जाले, तुम्ही कशे तुमच्या पोटाचे कशे तुम्ही आता दीस काडटाय, मॅनेज करताय, कशे दीस काडटाय? आतां पळय, आमच्या शेतां आसात, आमी पावसाक शेत रोयतात, जे तांदूळ म्हणजे जे आमी स्टॉक करून दवरतात, एक 10 किंवा 15 जे पोतयो ज्यो भरून दवरता पळय. आतां फक्त जें आसा पळय तेंच खावपाचें, म्हणजे एक तर शीत करपाचें नाल्यार पेज जेवपाची. पयशेय बी कांय ना. पयशेय कांय ना, म्हणजे अशें जें आशिल्लें, जे थोडेसो अमावंट जो आशिल्लो तो ऑलमोस्ट सोंपत आयलो. कितले दीस म्हळ्यार खातले. खूब त्रास तुमचे आवय बापायक चोवपाक, तुमचे मॅनेज करपाक सगळें खूब त्रास. खूब प्रॉब्लेम म्हणजे मॅनेज करपाक खूब प्रॉब्लेम जाले. च्या पितले म्हळ्यार च्या पावडर ना, सगळे दुकानां बंद पडलेलीं आसात. खातले म्हळ्यार च्या बरोबर खातले म्हळ्यार बिस्कीट सुद्दां ना, फक्त उदक पिवपाचें आनी पेज जेवपाची, इतलोच टायम उरलो. तुमचे हांगा सरकारान बीन कांय हाडून बीन जेवण भाजी पालो बीन कांय ना तुमकां? भाजीपालो आनी सरकारान कितें दिलें म्हणपाचे परस ऑन पेपर त्याने सगळें दिलां, पूण ऑन ग्रावंड लेवल त्याने आजून एक कांयच पावूंक ना. तुमच्या वाड्याक कांय पावना अजून आज तरी. आतां लॉकडावन जाल्यार आतां ऑलमोस्ट 8 ते 9 दीस जाले, पूण आयज मेरेन तरी कांय पावलो ना. आनी हेजे फुडलें पावतले हेजे आशे ना. ते येता, एक फोटींग आश्वासन दिता आनी वता, म्हणजे फक्त लोकांचे कान भरता. म्हणजे काणयो बऱ्यो काणयो सांगता आनी वता. सांगपाचें म्हळ्यार इतलेंच. आनी तुमकां आतां गव्हर्मेंटा कडच्यान अपील कितें आसा? फॅसिलिटी म्हणजे गव्हर्मेंटांच्यो आमच्यो काजूच्यो बियांच्यो किंवा आमच्यो ज्यो भाजयो, फळभाज्यो किंवा मिरसांगो ज्यो आशिल्ल्यो त्यो सेल करपाक आमकां बेगिनात बेगीन स्टार्ट करपाक जाय. कित्याक आमचें काजू तर ना जाल्यार आमच्या शिक्षणाचें, भुरग्यांचें शिक्षण जावं कपडे किंवा उरलेलें खावपाचें जेवपाचें तेजेर म्हणजे येणारो काळ सामको टफ आसतलो. कितें करतले हेजो नेम ना. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता चडशा कॉलेजीन बी वता त्या भुरग्यांक कॉलेज ड्रॉप आवट करची पडटली ह्यो काजूच्यो बियो बीन सेल जायना जाल्यार. आयज हे लोकां पळोवन म्हाका 2 उतरां उलोवचीं दिसली. हो लोक इतलो गरीब, ती काजू आनी बिये करून एक घरान उणें म्हळ्यार 3-4 लाख ती बाडी जोडटाली. तेजी काजू पेडेर हे दुयेंसा लागून, बियोय पेडेर. आनी आयज हो गरीब लोक जावन ही भाजी तुमकां दाखोवन येता, ही ती फुकट दिताय, गिरेस्तान दिताय, गरीब जावन गिरेस्तान दिताय आनी गरिबांकूय दिताय. आनी आयज मडगांवसून देखून लोक तांकां फुकट भाजी वता. मडगांव तो सगलो ग्रेस्त लोक फुकट भाजी वता येवन. जाल्यार आयज हांव मागोता गिरेस्तांनी चोयचें. गिरेस्तान हो एक देवान एक दुयेंस धाडलां आयज. कित्याक आमगोडे आयज जागोंक उठपाक हें दुयेंस धाडलां चोवपाक. आयज आमी गरीब लोकांक चोवपाक जाय. गिरेस्तांक हितू पयसो आसा आनी हितू पयसो आसून आयज गिरेस्त लोक कोणाकूच चोयना. आपल्याक स्टॉक घेवन भितर भोवन दवरला आनी घरां आहाय. अशें म्हणटा तशें हम दो हमारा दो, ती चोयनाय. आनी आयज तरी तुम चोयनाय जाय तूं हालगड इटाली भाशेन जाय तें दुयेंस चड जावन पयशे तुमकां जे आहाय ते भायर रस्त्यार मारूं पडत. ताका लागून ते पयशे पेडे जातले. आयज गरिबां हो टायम तुमकां देवान दिलो, एक संदी बरी दिलो आहा. आयज गरिबां म्हाका रिक्वेस्ट करता गिरेस्तांनी गरिबांक कितें चोयचें. कित्याक आयज गरीब जावन फुकट भाजी दिताय, तांकां कांय ना, फुकट भाजी दिताय सगळें. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं.